नमस्कार. सगळ्या आमच्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या सगळ्या मित्रांक म्हापसा वेपारी संघटनेतर्फे हांव सिद्धेश रावत सेक्रेटरी तुमचे स्वागत करता. आणि एकदम शॉर्ट नोटिसेचेर तुमी हांगा उपस्थित रावले आमच्या उलोवक त्या खातीर सगळ्यांक देव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवची एक पयलें उद्दिश्ट म्हणजे आतां आमची कमिटी चेंज जाला, त्याच्या बद्दल तुमकां थोडी म्हायती दिवपाची आसली. तशेंच आतां जी आदली कमिटी आसली पळय ती 2024 तेजो कार्यकाळ सोंपलो. तेजे उपरांत आदले कमिटीन अशें डिसायड केलें की जी फुडली कमिटी आसा पळय ती आमी इलेक्शन घेवन फुडें व्हरची. म्हणजे फर्स्ट टायम आमी एमओएच्या हिस्ट्रीन म्हापसा वेपारी संघटने हिस्ट्रीन आमी इलेक्शन घेतलें. इलेक्शन कंडक्ट जालें त्या खातीर आमी श्री आशिश गार्दोज आनी ॲडवोकेट गुरुदत्त सावंत हे दोगांकूय आमी निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमलेले. तेंच्यांनी बऱ्यापैकी एक फ्री अँड फेअर अशें आसता पळय तो इलेक्शन प्रोसेस हँडल केलो आणि ताका आमच्या वेपारी बंधूंनी बरो प्रतिसाद दिलो. म्हणजे आमी अपेक्षा केली तेच्या बरे संख्येन लोक येयले आनी मतदान केलें. आणि एक आमकां कमिटी 10 जाणांची आसली पळय थंय 10 जाणांची कमिटी निवडून दिला. मागीर 26 तारीख हॉलिडे आसली त्या दिसा 26 जानेवारीक तरी सुद्दां लोक मोठ्या प्रमाणात आमचे बंधू येयले वेपारी बंधू तेंचे आमचे वोटींग रायट्स आसले तो एक्झिक्यूट केलो. मागीर 27 तारीख आमची जी निवडणूक जाली 10 जाणांची आमची कमिटी आसा पळय ती निवडून येयली. 27 तारीख आमची फॉर्मल मिटींग जाली फर्स्ट. तेजे उपरांत आमी जे पोस्ट आसा पळय ते आमची त्या खातीर मिटींग जाल्ली. आमचो तो निवडणूक अधिकारी आसलो पळय तेणीच मिटींग कंडक्ट केल्ली आनी जे वेरियस आमचे जे पोस्ट आसात पळय पदाधिकारी आहा ते आमी फील केले. आनी आमची हिस्ट्री आसा की केन्ना आमी जे वेपारी आसात एक संघ आसात आमची म्युच्युअली सगळे अंडरस्टँडिंगान आमी हे पोस्ट फील केले. आमचे आदले प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा बरोबर आसात आशिश शिरोडकर जी आनी श्रीपाद सावंत हे दोगूय मिटिंगेक आमचे उपस्थित जातले. आनी तेंच्यांनी अशें ह्या फावटी मत व्यक्त केलें की जे टीम आसा पळय ती यंग आसा म्हणून ह्या फावटी नेतृत्व आसा पळय ते एक यंग टीम सिलेक्ट करची. तेंच्यांनी आमी दोगूय तुमकां गायड म्हणून फाटसून रावता आनी तुमी ही संघटना फुडें व्हरची अशें तेंच्यांनी दोगांनी आपले विचार व्यक्त केले. तेज्याच प्रमाणे आमी ह्या फावटी नवीन कमिटी आसा पळय ती यंग सगळ्यांक चान्स दिवचो अशें ठरयलें. हांव तुमकां आमची कमिटी आसा पळय ती इंट्रोड्यूस करता. आमचो प्रेसिडेंट ह्या फावटी आमची कमिटी आसा पळय 2025 ते 27 2 वर्सां खातीर आसतली. आनी आमचो अध्यक्ष म्हणून आमी निवड केला श्री जितेंद्र नारायण फळारी यांची. मागीर सेक्रेटरी म्हणून हांव स्वता काम करतलो सिद्धेश राऊत. मागीर आमचो ट्रेजरर म्हणून आमचे राजेश गावस हे काम करतले खजिनदार म्हणून. तशेंच अनिश जोशी हे आमचे वायस प्रेसिडेंट आसतले ते आतां जॉईन जातले आमकां. मागीर आमचे जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून रुपेश शिंदे काम करतले आनी बाकीची 5 जाणांचे एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणून आमच्या कमिटीन रावतले. तेतून श्री श्रीपाद सावंत आसात, आशिश शिरोडकर आसात, विशाल फळारी, वल्लभ मिश्राळ आणि मुकुंद रावळे हे 5 जाण एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणून आसतले. 10 जाणांची आमची कमिटी आसा आणि गेल्या फुडल्या 2 वर्सांक ही कमिटी काम करतली. आता हांव आमचे अध्यक्ष जे जितेंद्र फळारी हांकां विनंती करता की त्यांनी तुमकां संबोधीत करता. आमच्या सेक्रेटरी तुमकां इलेक्शन प्रोसेसा बद्दल सगळे व्यवस्थीत सांगले. आणि इलेक्शन आमचं सारखं म्हणजे जे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आसा पळय म्हणजे त्या प्रमाणे सगळे फॉलो करून व्यवस्थीत सारखे प्रोसेस सगळो सारको व्यवस्थीत जाता. आणि आमच्या फर्स्ट टायम आमच्या एमएमच्या हिस्ट्रीन इलेक्शन जालें आनी सगळे म्हणजे इलेक्शन जावन आमची कमिटी काडली सगळ्या वेपाऱ्यांनी. सो आतां कशें आसा आतां दोनी आमचे माजी अध्यक्ष आहा पळय तेंच्यांनी आतां म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी हांव विश्वास दाखयलो की हांव एक बरें काम हें करून करतलो. बाकीचे आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा सगळ्यात मुद्दे आतां आमच्या मार्केटान न्ही आमचे खूब विशय आसा. म्हणजे एक म्हणजे आमचो व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय म्हणजे आमचे 2018 म्युन्सिपालिटीन आमचे रिन्युअल आसा पळय रिन्युअल एग्रीमेंट ते रिन्यू करूंक ना एग्रीमेंट. बरें ट्रान्सफर थोडी शॉपां आहा ब्लड रिलेशन ते करूंक ना आनी ती PIL घातल्या कारणान तो प्रोसेस मातसो अडकून उरला.
सो आतां आमचे हें कशें आहा की म्युन्सिपाल्टीन ऑलमोस्ट आतां 6 वर्सां जालीं रिन्यू करूंक ना म्हणटकूच आतां पयलीं कशें जालें की आशिश शिरोडकर अध्यक्ष आसतना आमी मातशे एग्रेसीव गेले म्हणजे हें करून म्हणजे म्युन्सिपाल्टी करून मातशें हें करून मागीर दुसरे अध्यक्ष येयले तेन्ना आमी मातशे स्लो गेले पूण कशें जालां आयच्या हितून आमच्या वेपाऱ्यांचे न्हू कामां म्हणटा ती जायना म्युन्सिपाल्टी कडसून म्युन्सिपाल्टी कडसून आमकां पॉझिटीव हें कांयच मेळना सो आतां आमी अशें ठरयलां की आमी हे कशें आमची कमिटी जरी ही आतां लोकांनी आमकां निवडून दिली जाल्यार ह्यो आमचो मार्केट सामको व्हडलो आसा आनी हे आमकां 10 जाणांक न्हू आमी 10 जाण ते हे करून म्युन्सिपाल्टी कडेन हे करूं शकना सो आमचे सगळे म्हाजे एज अ प्रेजिडंट सगळे आमच्या वेपारक बंधूं कडेन एक अपील आसा की तेंच्यांनी प्रत्येक एक आतां सपोज एक लायन आसा कितक्या हेची एक 14 शॉपांची एक लायन आसा एक 15 हेची आसा जाल्यार त्या लायनीचो प्रत्येक एक वेपाऱ्यांनी आमच्या कमिटीक आनी सब कमिटी म्हणून जॉयन जावचे म्हणजे हांव परत तेंच्या कडेन मार्केटान भोंवोन परत हे करून आमची परत आनी एक मिटींग जातली तेन्ना हांव मागीर म्हाजे आनीक विचार मांडटलो आनी त्या प्रमाणे आमी आनीक सब कमिटी करून म्हणजे आतां आमी 10 आसा सो आनीक लोकांक एड करून जे आमचे विशय जे म्युन्सिपाल्टी कडेन मांडूंक जाय पळय ते मागीर आमकां आनीक मातशे बऱ्या तरेन आमकां मांडूंक मेळटले म्हळ्यारी बाब तुमी आतां म्हणटात पळय ह्या तुमची कामां जायना म्युन्सिपाल्टी तुमकां सपोर्ट करिना आनी एकोटेन तुमी म्हणटात की आनी तुमी सब कमिटी जर सपोज जर तुमचीच आतां आसा अस्तित्वान तेंची कामां जायना तर बाकीचे सगळे घेवन कशें कितें जाता आनी नेमकें कितें कारण आसा की म्युन्सिपाल्टी तुमचें कामां करिना खंय कमी पडले तुमी कमी पडले आजी माजी नगराध्यक्ष आसात त्यो कमी पडले कितें नेमकें ना तशें आसा न्ही म्युन्सिपाल्टीचें मेन म्हणजे कशें आसा आतां चेअरपर्सन आतां अपॉयंट जालो न्ही तो फक्त तेंच्यांनी ते वांटून घालतात आमकां फूल चेअरपर्सन मेळना परत सीओ म्हणटा पळय तो आमकां फूल मेळना म्हणजे तो एडिशनल कितें ते चार्ज घेवन आसता बरोबर अशें मग आमी जेन्ना आमचो प्रश्न मांडटा पळय एक सीपी येता तिका आमी सगळें शिकयता बाबा हे अशें तशें अशें ती शिकली न्हू तितके म्हणटा सीपी चेंज जाता म्हणजे आमकां कशें जाय आमकां एक्चुअली आमी आतां डिमांड करूं सगळें म्हणजे म्हापशेकारांनी की आमकां सीपी 5 वर्सां खातीर जाय म्हणून कित्याक आतां आमचो टायमूय वेस्ट जाता आमी वेपारी आमी धंदो करतले काय आतां परत आमचे बारीक प्रश्न लागून आमकां 8-8 दिसांनी म्युन्सिपाल्टीक वयचें पडटा नेमके खंयचे प्रश्न आतां ट्रेड लायसन आमचे हरशीं म्हणून आतां ट्रेड लायसन आमी इतकी वर्सां आमी धंदो करता आजोबा जालो आतां वडील जाले आमचे आमी आतां 3rd जनरेशन तांकां खबर आसा कोण कितें धंदो करता कितें करता सगळो डेटा तेंचे कडेन आसा तरी लायसन दिवपाक कितें जाला रिन्यू करपाक लायटान डायरेक्ट आमी वचोन ती रिसीट भरली की ते फी हा अमावंट भरलो रिसीव करूंक जाय न्हू ते तितूनय अडचण करता बारीक कामां तुमी कितपत पाठपुरवठा केलो आमी वयता न्ही आतां तेच म्हणटा आमी हे करून आमी आमच्या तरेन आमी वयता आतां पयलींची आमची कमिटी आसली पळय तेंच्यांनी पसून अध्यक्षान आपल्या कडेन आमी सगळे मर्चंट ब्रदर तेंच्यांनी आपल्या तरेन केले काम केले पण तेंच्यांनी प्रतिसाद दिवंक ना न्हू आतां पळय आतां आमची न्यू कमिटी येयली लोक आमकां कितें म्हणटा अरे कितें रे तुमचो बाजार म्हणटा रस्ते पसून सारके ना मरे म्हणटा तुमचे सगळ्या गांवांनी म्हणटा रस्ते जाले पळय आतां एज अ प्रेजिडंट म्हाकाय काय हें ना न्हू कितें फायनान्शियलान बाबा हायर रोड करपाचो म्युन्सिपाल्टीन बाबा म्हाका कितें अमके म्हणजे गव्हर्मेंटान म्हाका पयशे दिया मार्केटाचो प्रेजिडंट म्हणून तूं बाबा चल हो पळय हें कर अशें ना ही कामां आसा ती तेंच्यांनीच करूंक जाय न्हू आमी कितें आमी फक्त तेंच्या कडेन मांडूंक शकता आफ्टरवर्ड ऑथॉरिटी तेंकाच आसा न्हू लास्टाक तेंच्यांनीच काम करूंक जाय थोडे प्रश्न मांडटा पळय आतां तुमी म्हणटा कामां जायना आतां हांव आतां गेले 6 वर्सां कमिटीन आसा आमी प्रत्येक वेळा निवेदन दितात आनी आमचे प्रश्न आहा ते तेंचे कडेन मांडटात पण ते अनफॉर्च्युनेटली हे जे निवेदन दिता पळय तेजें व्हडलेंशें काम कांय जायना आमकां सहकार्य मेळोंक जाय म्युन्सिपाल्टीचें जायना आतां आमचो मेन मुद्दे आसा पळय ते TVC आतां बाजारान आमच्या वेंडर आसात पळय आमचे वेपारी अधिकृत वेपारी आमी आसात पळय आमी भाडे भरता म्युन्सिपाल्टीचे सगळे टॅक्सीस भरता जे लागता पळय गव्हर्मेंटाक ते सगळे आमी भरता आनी लिगली बिजनस करता पळय आतां बाजारान कोणी येता आनी खंयसरी बसता जे आमी मागला की TVC करची आमी कोणाक आतां आमचे जशें पोट आसा तशें वेंडरांचें पोट आसा वेंडरांक आमी म्हणटा तांकां काडूं नाकात पण तांकां वेवस्थीत बसयात वेंडरांक आय कार्ड इश्यू करात कोणी कोणाकूय बसोवंक अशें दिवप न्हू म्हणजे फ्री मार्केट जावंक जायना एक तेंचें एक रिस्ट्रिक्शन आसपाक जाय तो खंय बसता तेजी एरिया मार्क करून दिवची आमचे सारे मागणे आसात तेंची एरिया मार्क करून दिवची आतां पळय थोडे वेंडर इतके हायटीक लायतात जी फाटली शॉपां आसा पळय दिसत ना म्हणजे आमी अधिकृत वेपारी थोडे भाडे बोलून आमचे शॉपां दिसना जो वेंडर तो डेली 50 रुपये दिता
आनी कितें दिता तें खबर ना आमकां. जो वेंडर दिता पळय तो ताका चड प्रेफरन्स दिता म्युन्सिपालिटी असो आमचो आरोप आसा की आमचे एज अ कमिटी आमचे पयले हीत आसा आमच्या वेपाऱ्यांचे हीत पळोवप नाल्यार आमचे वेपारी आमच्या फाटल्यान रावचे ना. म्हणजे आमी प्रश्न मांडटा सगळ्यात पयलीं आमी प्रेफरन्स दितले आमचे वेपाऱ्याक मागीर वेंडर आमी वेंडराक विरोध करिना. आमचे पॉट आसा तशें तेंचे पॉट आसा. आमी म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन जे म्युन्सिपालिटी TVC इम्प्लिमेंट करची हो पयलो प्रश्न. दुसरे प्रश्न आसा आमचो जो आमचे तुका खबर पार्किंगेचो प्रश्न आसा तेच्या पेक्षा म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे आमचे रिन्युवल जावंक ना. आमची ट्रेड लायसन्साचे जावपूच ना. तेच्या पेक्षा व्हडलो विशय म्हणजे आतां आमचो एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंटाचे रिन्युवल जावंक ना. आतां 2008च्यान लास्ट आमचे सगळ्यांचे चडशे जाणांचे लीज एग्रीमेंट सोंपला आनी तेन्ना पासून आतां आयज 25 साल उजाडला. आतां 20-25 वर्सां जालीं एग्रीमेंटूच करिना म्युन्सिपालिटी. आमी वरान एप्लिकेशन दिता की बाबा ही आमची लीज एग्रीमेंट रिन्यू करचे कितें तरी निमतां सांगून म्युन्सिपालिटी आमची लीज एग्रीमेंट करिना. कित्याक करिना तो तांकां आमकां आतां प्रश्न विचारचो पडटलो. आतां हेज्या बद्दल आनी आतां तुमकां याद आसा खबर ना की CM आमच्या म्हापशान येयल्ले. आमी एक ट्रेडर्स मीट ऑर्गनायज केल्लो त्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री येयल्ले. म्हापशेचे आमदारूय उपस्थित आसले. तेन्ना आमच्या माजी अध्यक्षांक बरे पैकी आमचे सगळे आमी सगळे मेळून तेंच्या फुड्यान एक निवेदन दिल्लें. सगळे प्रश्न मांडलेले आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें की मार्च 31च्या पयलीं तुमचे सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करता. पण अनफॉर्च्युनेटली ते एकूय ते आमची कितें मागणी आसले पळय ते जावंक ना. आनी तेन्ना म्हापशेचे आमदारूय उपस्थित आसले. म्हणजे आमी अपेक्षा केल्ली की आमदार हे आमकां त्या दृश्टीन सहकार्य करतले पण अनफॉर्च्युनेटली जावंक ना तशें. हो पयलो प्रश्न. दुसरे मागीर आनीक आमचे प्रश्न आसात ते आतां कस्टमर येना मार्केटान येता तांकां बरी फेसिलिटी मेळची आनी आमी वेपारी आसा तांकां बरी फेसिलिटी इतकीच आमचे मागणी आसा. बेजीक फेसिलिटी टॉयलेट. आतां आमचे मार्केट आसा पळय पोर्तुगीज काळांतले वर्ल्ड फेमस मार्केट. ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट आसात तशे अख्ख्या वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट मुद्दम मार्केट पळोवंक येता. पण अनफॉर्च्युनेटली तेंचे येयले काय तेंचे जे भ्रम निराश जाता मार्केट पळोवन पळय ते आमकां कळटा. एज आमी बाजारान आसता कस्टमराचे फीडबॅक आसता पळय तो आमकां कळटा. आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतात पळय ते केन्नाच आपलो कचरो रस्त्यार उडयनात. ते डस्टबीन सोदतात. बाजारान डस्टबीन नासता. रस्ते ज्यो फातरी आसा पळय त्यो सारक्यो लावंक ना. रस्त्यान खड्डे पडला. कस्टमर चलतलो जाल्यार तांकां बरे भशेन चलपाक मेळना. हे पळय तूं सांगता न्हू हे पळय तुमचो समस्या आसा फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम आशीष जेन्ना आशीष तेच्या पयलीं बाबा कारेकर आहलो तेन्नासून सेम हे चालू आसा आनी हेच प्रत्येक निवेदनान तुमी हेच मेन्शन करता. पूण आयज पर्यंत तुमचें कांयच जालें. हेच्या फुडें हे जावपाक लागून तुमी कितें करतले तें सांगा. आतां कितें तरी तुमकां कठोर भुमिका घेवंक जाय. आतां तुमी म्हटलें पळय बरोबर आसा. आमी प्रत्येक वेळा हीच निवेदन दिता आनी अनफॉर्च्युनेटली देखून काय आमकां जाय तसो प्रतिसाद मेळना. आतां एक तुमकां एग्जांपल दिता. आतां रस्ते होणके पडला पळय बाजारांतले 2 लायनी अश्यो आसात की जेंच्यांनी ते आमचे वेपारी आसा पळय तेंच्यांनी स्वताच आपल्या दारान कॉन्क्रीट घालून रोड केलो. ही आमच्या एक्चुली ही म्युन्सिपालिटी खातीर लाजीरवाणी गोश्ट आसा. आनी हेच्या फुडें अशेंच जातलें. म्हापशान जी समस्या आसा पळय समजा म्युन्सिपालिटी काय काम करिना जाल्यार लोकूच येवन ते काम करतले. आनी हेतून म्युन्सिपालिटीची कमीपणा दिसता. आमी निवेदन दिता आमी मागणी करता आनी अशेंच चालू आसा. तुमी म्हणटा ते बरोबर आसा. एक प्रश्न विचारता इट्स ओपन टू एनीबडी. आय हॅव बीन कवरिंग म्हापसा फॉर लास्ट 20 years. My observation, I see most of the business community aren't called supporters of the BJP, but they are sympathizers of the BJP. In spite of that, why is the government turning a blind eye to the issues, to the problems faced by the business community in Matsar? Anybody can answer this. नमस्कार. हांव कोंकणीनूच सांगता अनिल बाबाचो आन्सर. बाजार आमचो आसा पळय 1057 शॉपां आसा भितर. म्युन्सिपालिटी तेजे ओनर त्यामुळे आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हो मागीर लागता. पयलीं म्युन्सिपालिटीचो सपोर्ट लागता. तुमी जर पळयलें जाल्यार हांव पयलो मुद्दो आमचो सगळ्यांचो आसा तो एग्रीमेंट रिन्यू जायना. म्हणजे सीएमान सांगले 30 मार्च पर्यंत माननीय सीएमान सांगले की 30 मार्च पर्यंत फाटल्या रिन्युअल जातले म्हणून. इलेक्शन आयल्यामुळे कोड ऑफ कंडक्ट आसल्यामुळे पेंडींग दवरले. आयरनी इतकी रिन्युअल सुरू केले. एवरी ऑर्डिनरी मिटींग 2 महिन्यांनी जाता भितून 40 शॉपां हे 2 इन्स्टॉलमेंटान रिन्युअल केले. आता प्रश्न कितें येता की 40च शॉपां कित्याक केली. आता हो विशय येताना हो येता बाजार एडमिनिस्ट्रेशना कडेन येता. म्हणटकरी
बाकीची ही जी शॉपां आसा पळय ती केन्ना करतले म्हणजे पळोवपाक गेल्यार 1057 म्हटले पळय शॉपां ती जर आमी 3 वर्सांनी रिन्यू करतले जाल्यार ह्या स्पिडीन कितले अरावंड 680 शॉप्स जातले 3 वर्सांनी म्हणजे परत परत बॅकलॉगूच उरतलो सो हे इंटेन्शन आसा पळय म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसरांचे ते रॉंग आसा जी कितें रिन्युअल जावंक जाय शॉपां ती इमिडिएटली जावंक जाय आनी आमी आतां ही कमिटी नवीन आमी बसून मिटींग करून लोकांक घेवन परत आतां हालचाल करची पडटली की आमचे रिन्युअल जे जावंक जाय पळय ते एक टायम फ्रेमान जावंक जाय म्हणजे 2 म्हयन्या भितर आमचे रिन्युअल जावंक जाय कारण वेळ पडलेल्या चेअरपर्सनाचे मिटिंगेन पयर असो आरोप प्रतिआरोप जालो की 4 काय 3 शॉपां ट्रान्सफर करपाक चेअरपर्सनाच्या नांवान खंय ना खंय एलिगेशनां जाली पण ती 3 शॉपां पर्सनली फॅमिली रिलेटेड आसा जाल्यार ती करपाक तांकां टायम आसा म्हणल्यार आमचे वेपाऱ्यांचे बाकीची शॉपां हे करपाक टायम मेळना तांकां असो अर्थ जालो तो सो आमी पर्सनली वचून फुडें एक्शन हे करता आमी ओगी बसून रावचे ना आनी तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जाय कित्याक 1057 शॉप ओनर्स आसात अक्रॉस ऑलमोस्ट बार्देसान आमी सगळे कवर जाता म्हापशानूच न्ही पूण सगळ्या जाणां कडेन ही मॅसेज पावपा खातीर आनी पब्लिका कडेन हो विशय हाडपा खातीर हो तुमचो सहकार्य जाय आमी वेपारी एक्चुअली लोकां खातीर कंज्युमरा खातीर एक मिडिएटर करता आमी सगळो माल हाडून स्टॉक अप करून आमी दिता आनी लोकांक बाजारान येवपाक खूब उमेद आसा कारण ते ऑनलायनाचोच विशयाचेर सगळेच जाण ना पण ह्या हिशोबान कितें जाता इट इज अ इकोसिस्टम ती इकॉनॉमी जी चलता म्हापशाची ती आमी सुरळीत व्हरूंक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हणून हो पयलो प्रेस कॉन्फरन्स पण आमी तुमचें म्हणणें आसले ते प्रमाणे आमी कितें करतले जाल्यार आमी जें कितें जाय तें करतले आमी बसून घेवचे ना आमकां खबर आसा आमी वी आर लेजिटिमेट शॉपकिपर्स आमचो ड्यू आसा रिन्युअल करपाचो तो रिन्युअल करून घेतलो विथ रिगार्ड्स टू रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे कडेन हॉट मिक्सिंग किंवा पॅचवर्क चल्ला फक्त बाजारान जायना आमी आतां वेळ प्रसंगी आमी चेअरपर्सना कडेन मोर्चा व्हरपाची बी तयारी करतले आनी होच विशय आमी डेमोक्रेटीक सेटअपानूच वचचे पडले आनी तेच्या भायर काय कितें करूं शकना आमी पण आय थिंक पब्लीक सपोर्ट मेळटलो आमकां तुमच्या मार्फत प्रेसा मार्फत आनी तेन्नाच आमी स्ट्रॉंग जावन हँडल करूं शकता Okay, my second question. Do you think the MLA, the local MLA is interested in the market? I didn't get your point. No, is the local MLA is interested for the welfare of the market? सध्या पळोवपाक गेले जाल्यार Municipality is under him now. So that's why I'm asking you. So, हो प्रश्न आता तेकाच विचारचो पडटलो आमकां आमचो लोकल MLA तुमकां सपोर्ट आहा तेजो फूल सपोर्ट आसा आमकां फाटल्या फावटी जेन्ना तुमच्या रिकॉर्डाक आसतले की सीएम सर जेन्ना येयल्ले ट्रेडर्स वेलफेअर बोर्डच्या मिटींग जी सिसाड हॉलान जाली तेन्ना सगळ्या वेपाऱ्यांच्या समोर सीएमान जेन्ना सांगले की आमचे बाजारा खातीर स्पेशल लक्ष दवरून जे जाय ते मेंटेनन्स बी करतले सीएमान सांगल्या उपरांत आमदाराक ते कंपल्शन उरतातूच आनी आमदारानूय कमिटमेंट दिल्ले की आपूण लक्ष घालतलो म्हणून सो हांगासर प्रॉब्लम आसा तो म्युन्सिपालिटीचेर कावन्सिलर्स आसा पळय तेंच्या बद्दल आय बिलीव कावन्सिलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेअर ऑफ द मार्केट माझे तरी म्हणणे अशें आसा कावन्सिलर्स आर नॉट टेकिंग द लीड आता मागीर तेजो कॅस्केडिंग इफेक्ट आमदाराक बसता तो नक्कीच आसा तुज्या प्रश्नाचें उत्तरूय तशेंच म्हाका दिसता बरोबर आसा ना तुमी हेका लागून म्युन्सिपालिटीच्या वचून बरें दारान बी कित्याक बसना बसून रावपाचें आनी कोण बसप ना कितें इतको जर सिरियस इश्यू आसा जाल्यार तो स्टेप घेवकूच जाय ना करतले म्हणजे कांयच जाता वेळ पडल्या वर्सां आनी तेच आसा प्रत्येक दिसा प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्स तुमी तेच सांगतात शेवटी आउटकम कांयच ना न्ही ना आउटकम जातलो आता नवीन कमिटी आयल्या जितेंद्र फळारी आणि बाकीची यंग टीम आसा आमची सगळे डायनेमीक आसा आयज आमचो पयलो इंट्रोडक्शनचो मॅटर आसलो आनी इंट्रोडक्शन दितना जितेंद्र बाबान आपल्या पद्दतीन तुमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगला म्हाका दिसता हांव आमी ताका टायम दिवंक जाय एक म्हयनोभर त्या भितून तुमकां म्हयन्याभरान तुमकां रिजल्ट्स मेळपाक लागले So what about the 20 CR, the special grant which came and then there is no sign of it from Apsa market? It has been n number of years now. 20 CR came down during was announced in the budget of 2018 by our late CM Sri Manohar Parrikar. He had committed it for Apsa market specifically. He had told in front of the full market shopkeeper that it will be spent only for the market. Then after
there was another allotment under G Suda, what we and I am a member of the G Suda also. There was a commitment that around 12.5 crore was supposed to be spent. But if you have, some of your press media has taken a bite from one councillor, Ashirwad Korzoekar, it went viral actually. There he mentioned that 12.5 crore rupees spending is a big amount, and it won't be. They are expecting that renovation or repair work should be at least for 30 years. So that shows that they are not having the knowledge of what is required to be done. 12.5 crore rupees was nothing, but it is just roads and some maintenance work. It was over for that. But they didn't allow it. I think the council didn't give a NOC. That's a specific point. They were supposed to give a NOC to G Suda. They didn't give it. So again, the intention of the council is wrong. That is what we can tell. I mean, they are on record in one of your channels. They have specifically told. See, now the election for municipality elections are coming nearby in a year's time. Why don't you all float a panel, market committee panel? We are business community at this platform. So market merchants are not aligned to any political party per se. Individually, many people will have their own allegiance to any political party. That is apart. But when we are on a merchant platform, we are for the merchant community exclusively. We are not interested in that type of. We have set up an example in the past. Let us not narrate on that. But we are not using this platform for any political mileage. Yes.